माझे नाव रुबी डिक्रूज. हांव गांवांत आलदोंची आनी हांव फेस्ताक रेगुलरली येता. एकदांच न्हू 2-3 फावटी पासून येता, बेस फावटी येता, जाता जाल्यार सगळीं नोयना करता. पूण एक्सपोजिशनाक हांव म्हाका दिसता दुसरें वा तिसरें फावट आयल्या एक्सपोजिशनाक. पूण आमचो बावार्द सांत फ्रांसीस शावेराचो व्हडलो बावार्द, कित्याक आमी पळयलां आनी आमी आयकलां आनी आमी जाणा कितें भोगता, कितें कितलें आमकां मेवता पळय तें मिलाग्री जावं तेज्यो भावार्थान आमचो भावार्थ कसो वाडटा, कसो आमकां भितरल्यान इमोशनली सारकें हें जाता आमकां भावार्था वयर न्ही पळय तें. आनी आमी एकदम देवाक आर्गां दिता. आमकां सांत फ्रांसीस शावेर हांगा आमच्या गांवांत गोंयां येवन हांगा दवरला, हांगा आहा म्हण तो कितलीं वर्सां आतां हांगा आहा आमच्या सांगाता. ह्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिता, जेजूक आमी आर्गां दिता, सायबीन मांयक भेटयता. देवाक बरें करूं. Exposition come sala. And this is my actually third exposition. First ल्हान आसतना मागीर तेच्या प्रमाणे भुरग्यांक गेलेलो, आतां हें तिसरें फावट. आतां आमचे भुरगे दोग जाण वॉलंटियर म्हणून आहा, यूथ वॉलंटियर्स म्हणून ह्युमन चेन खंय आहले. सांत फ्रांसीस आमचो बहुत बरो भावार्थ, आमकां तो सांबाळटा. अजून पासून गोंय सुरक्षीत आहा जाल्यार हांव म्हणटा सांत फ्रांसीस शावेराकूच लागून. ताचे मजतीन आदारान आमचें गोंय सुरक्षीत आहा. तेका लागून म्हजो भावार्थ सदां इवन नोयनाच्या पासून फेस्ताच्या वेळार नोयनाक डेली मिसाक येता. खंयच्यान खंयच्यान एडजस्ट करून नोयनाक खंयच्यान खंयच्यान पावतात नोयनाक. तेच परी आमच्या भुरग्यांकूय आमच्या सायबाचो गोंयच्या सायबाचो मोग घालून खूब आवड